dynamic and not static. This is why the quest for integration of faith and reason has always been somewhat uneasy and ridden with some amount of controversy. These conflicts led to the deeper understanding of the relationship between the two. The question: what does Jerusalem have to do with Athens? Manifests as an uneasy relation. It was raised by the church father Tertullian. It seems to clearly assert that philosophy, reason, has nothing to do with faith. We can see that such a faith alone approach reaches its climax in the sola fide of Martin Luther, who led the Reformation. Faith alone is clearly not a Catholic approach. Catholic approach goes beyond this simplified binary approach. Catholicism opts for integration, faith, and reason. Catholicism does not enslave reason, but opens space for what may be called faithful reason. Today, we are reminded by the gospel of the power and authority to drive out demons and cure diseases, to proclaim the kingdom of God and heal the sick. But remember, that demon is still present. The demon of greed and the disease of lies in the Garden of Eden. Our stewardship from the very moment the Maker breathed into our nostrils the life of holiness, the power to be with the whole of creation, the authority to rule with love and compassion. But what is that good news? We carry the torch of the gospel, the message that we still have hope in facing the serpent, like Mary crushing its head, thereby bringing back the once broken trust with the Creator. That power to oversee the ongoing process of regenerating the lost order and harmony with the whole of creation. That authority is responsibility. That power is responsibility. The cure, that is to replace apathy with compassion. To go out from our comfort zones and be with the people, in the villages, on the streets, with the masses. To know their stories and learn from their experiences, which complement our beliefs and faith, our convictions on hope, justice, and love. This openness of heart is also openness to the realities of the amazing uniqueness of creation. Let us remember the words of Pope Francis in Laudato Si number 200. If a mistaken understanding of our own principles has at times led us to justify mistreating nature, to exercise tyranny over creation, to engage in war, injustice, and acts of violence, we believers should acknowledge that by so doing, we were not faithful to the treasures of wisdom, which we have been called to protect and preserve.
सुरवातेक आमी गीत घेवया A9 पेज नंबर 4 A9. ताळो उबानिया बाबा खुदा घातल्या गायन करून या देवा मोकाकाया ताळो उबानिया बाबा खुदा घातल्या गायन करून या देवा मोकाकाया देवा उदोरायकून जिवीत बापाक भेटून सगळी एकठांय जाया देवा मोगाकाया देवा उदोरायकून जिवीत बापाक भेटून सगळी एकठांय जाया देवा मोगाकाया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं तुमकां दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयतात. डेनिसा मेनेझीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक आर्गां दिता. दुसरें ते साव सोपून गेल्ल्या कायतन डायस आनी लिओनोरा डिकोस्टा हांच्या आत्म्या पासून आमी भेटयता. देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचे पासून मागुया. आयज जल्माचो दीस मनयतात ग्रेस टीगल, गिलेर्मिना बार्बोजा, लार्गो सावियो पेरेरा. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. तशेंच आपणा पासत मागूंक लायता डॉक्टर फातिमा मिस्किता जी कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्ली आसा. आपणा पासत मागूंक लायता. तशेंच आपणा पासत मागूंक लायता उमेश प्रभू खानोलकार जो बरो ना आनी हॉस्पिटलांत आसा. ताकाय बीन पेकोवणी मेळोवंक मागुया. ह्या दिसांनी पावस जायतो पडला आनी शेतां आमची लुकसाण जावपाक शकतात. कितें भाशेन मागुया देवान आमची काकलूत करूंक आनी हो पावस जो सुबेज पडटा ह्या दिसांनी तो नियंत्रणांत खाल हाडूंक. कालच्या दिसाक आमच्या गांवांत एलिस कुनिया ही आमची भयण सोंपून गेल्या. आयज सकाळी 10 वाजता तिचो इंतेर जातलो. तिच्या आत्म्या पासत आनी तिच्या घोराब्या पासतूय मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. बाबा भयणीनो, आमी जाणो सोत आमच्यान केन्नाच लिपूंक दवरूंक जायना. एका ना एका दिसाक सोदांच भायर सोदता अशें आमी म्हणटा. जेजू आमकां सदांच सोत उलोवंक आनी स्वता प्रमाणे जिवंक आनी स्वताची भुरगीं कशीं ह्या संवसारांत आमी दुसऱ्यांक गोवाय दिवंक आपयता. आज आमी किरीत भाशेन ह्या मिसांत वांटो घेतना दिसपोटी आमच्या वावरांत आमी वावर करतना सोत कितें तें आमी सोदून काडूंक स्वता प्रमाणे जिवंक आनी ह्याच स्वताक गोवाय आमी दिवंक ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पुदविदाद देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्या कुवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पवी समूर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्या आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजपूत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
उपदेशाच्या पुस्तका वेलें वाचप. पोलकेपणाचें पोलकेपण म्हणटा उपदेश. पोलकेपणाचें पोलकेपण सगळेंच पोलकेपण. स्त्रियापणाक गामयन उमेन वाव करून मनीस कितें जोडटा. एक पिणका वेता आनी दुसरी पिणका येता, पूण प्रितूम सदांच तशीच उरता. सूर्या उदेता, सूर्या पडटा, मागीर तो आपल्या सुवातेर वेगान धांवता आनी नव्यान उदेता. वारो दक्षिणेक मारता आनी उपरांत उत्तरेक वेता. तो परतून घुंवता आनी नव्यान घुंवन वेता. सगळ्यो नदी वेतात, पूण दर्या केन्नाच बरो ना. आनीक तरी धांवता थंय नदी व्हांवून व्हांवून वेता. सगळ्यो वस्तू आमकां त्रास दिता. केन्नाच मनशांक म्हणूंक नजो. पळोवन पळोवन दोळे वाजना, आयकून आयकून कान वाजना. कित्याक कितें आदीं आसलें तशेंच परतून जातलें. कितें केलां तें नव्यान कोत्तली. सूर्यापणाक नव्यान कांयच ना. पळयात, ही एक नवी वस्त. अशें खंयचे वस्तूक विशीं म्हणूंक जाता. जायतो काळ आमचे आदीं ती आसली. आदल्या काळार घडणेचो उगडास मात उरोना. तेच परी फुडल्या काळाचो मनशांक येता त्या वर्साचो उगडास उरोना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. परतून म्हणया, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुता दुवांदो स्थळांत परतून. ही ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सरोन वेता. अशें तुजे दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. उठच्या वेळार सोंपोन कशें फुलत्या तोंडा वरी मनशाचो जीव तूं नाच करताय. सकाळचें तें किल्लोता आनी वाडटा. सांज पावली म्हटल्यार बावोन सुकता. जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरून दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेलतली जाणवाय. परतून ये सर्वेस्परा. केन्ना पर्यान रागा बरीत रावतलोय. तुज्या चाकराचे तुका चुचुरोय दिसो. जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उलाशें कोर. सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचें देव. आमच्या हातांचो वाल सुफोर कोर. वय, आमच्या हातांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. उद्गाराक उबे रावया. सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्परा सोय सोय. जेजू म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बोगोल म्हजे वरवीं. सर्वेस्परा सोय सोय.
Solves for us, O Jesus. Solves for us, O Jesus. Solves for us, O Jesus. सर्वेस्पो तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. हेरोद उपराजा घोट्टाले तितले आयकून घुस्पलो, कित्याक कांय जाणां जुवांव मेलेल्यांतलो जिवून जाला अशें म्हणत. दुसरी एलिजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणत. तर हेर आदल्यांतलो कोण एकलो प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणत. पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, जुवांव ताचें शीस हांवें तर कापलें. जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर, आनी ताका काशा पळोवंक तो आशेतालो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी चडशे कोणूय फामाद आसा, कोणूय ह्या संवसारांत आस्तीक आसत, दुडवांकार आसत वो ताचे कडेन पदवी आसत, हाका आमी जायते पावटी ताचो पाटलाव करूंक सोदता. वी वॉन्ट टू फॉलो दोज हू हॅव मनी, दोज हू आर फेमस, दोज हू हॅव ऑथॉरिटी. कित्याक आमकां दिसता तांचो पाटलाव केल्या उपरांत आमी कितें समाजांत जातले वो आमकांय कितें नांव मेळटलें. कित्याक आमी पळयता तांणी नांव जोडलां वो तांणी आपल्या ह्या संवसारांत नांव दवरलां. पूण बाबा भयणीनो, जो कोण सोत उलयता, जो कोण आमच्या तोंडार आमकां कितें बरें सांगता, असल्या मनशांक आमी भायर येता, किकोंत करता आनी तांकां आमी सोडून दिता. आमी म्हणटा शी ताजे फुड्यान वयचें न्हय, कित्याक तो तोंडार सांगता. जुआं बातिस्तान आपल्या जिवितान अशेंच केलें. सोताचो गोवाय तो जालो. ताणें हेरोदीक ताच्या तोंडार सोत कितें आसा तें सांगलें. हाका लागून हेरोदीन ताका किरीत भाशेन नाटक करूंक येवशिल्लें आनी संदी मेळ्ळ्या उपरांत ताका ताची गवटी कातरून ताणें ताका जिवेशी मारलो. जायते पावटी स्वता खातीर आमकां जीव दिवंक जायते पावटी ह्या संवसारांत घोडयेक पडटा. जायते घोडये आमी हेरोदी भाशेन न्हय, पूण दुसरे वस्तूंनी आमकां लोक भायर येता, आमकां लोक पयसायता, आमकां लोक आपल्याच पंगडांत घोडये घेना आनी आमकां घोडयेक एकसुरें जिवीत जिवंक पडटा. आयचे पयलें वाचप बाबा भयणीनो उपोध्यक्षाचें आमी वाचलां आनी थंय आमकां मेळटा सुर्या पोंदा कांयच नवें ना, कित्याक सगळें जें आसा तें पयलें स्थान आमी तें जावचें न्हू आदी तें आदी स्थान थंय आसलें, कित्याक आमकां घोडयेक ताची खबर नासली. आज ह्या दिसांनी आमी मारेगार पेस पिडा आयल्या म्हूण आमी म्हणटा, पूण हाचे पयलीं तश्योच मारेगार पिणगां आयली जायती आनी तांचेरूय पेस पिडा आयली, तांचेरूय जायते दुसऱ्यो वस्तू आयल्यो. पूण सगल्यो ह्यो आमी विसरल्यो, कित्याक आमी त्या वेळार नासल्या. पूण इतिहासान बरोवन दवरल्या आसात त्यो आमी वाचता. आनी बाबा भयणीनो, सगल्यो वस्तू ह्या संवसारांत आसात तितल्योय आमी पळोवन जायते पावटी आमचे दोळे उबगोनात, आयकून आयकून आमचे कान वाजेनात. कितें आसा तें जातलें आनी कितें केलां तें नव्यान आमी करतलीं अशें आज उपोध्यक्षाचें पुस्तक आमकां सांगता. कितें सांगूंक सोदता आयज हें पुस्तक, की सुर्या पोंदा कांयच नवें ना, म्हणजे सदां काल उरतलें. संवसार सोरो पर्यंत आमी ह्या संवसारांत स्वताचे गोवाय जावंक गरज. आनी हें जेसू म्हणटा, तुमी ह्या संवसारांत जियेतना म्हजें गोवाय कशें ह्या संवसारांत दुसऱ्या सवें तुमी वागतात तेन्ना स्वताचे गोवाय तुमी जायात. तेन्नाच की संवसारांत तुमी म्हजें पाटलाव दवर म्हूण संवसार तुमकां ओळखून घेतलो. आमी ह्या संवसारांत जियेतना जायते पावटी ह्या स्वता खातीर आनी स्वता प्रमाणे जिवंक आमी जायते पावटी हांकडेता. आज आमकां जेजू विचार करता, कोणाचे गोवाय तुमी, कोणाचे पाटलावदार तुमी. आमी खरेंच जेजूची पाटलावदारां. आमी क्रिस्तांव अशें म्हणटा. क्रिस्ती तत्वां आमकां कितें शिकयतात, आमी स्वताक फुडो करूंक, आमी स्वताचे गोवाय जावं, स्वतान आमी जिवंक. पूण आमचें जिवीत बाबा भयणीनो ह्या संवसारी वस्तूंनी मिसळ जाला. आमी दुसऱ्या धर्माच्या मनशां सवें जियेता,
ते जायते फावटी आमकां उदाहरण दितात आपल्या जिविता वरवीं. आमी कोणीक हें उदाहरण जायते फावटी घेना. आमी म्हणटा तो फटकिरो. पूण जायते फावटी दुसरे आमचे बाबा भयणां आमकां जायते फावटी स्वतान जिवन आपल्या जिविता वरवीं उदाहरण दितात. आमी आमचें जिवीत जायते फावटी पोलकेपणान जियेता, जायते फावटी फटींगपणान जियेता. आज आमकां चिसूगडास करता. मोशे शीस तुमी, मोशे गोबाय जावंक हांवें तुमकां हे संवसारांत खरीत भाशेन ह्या संवसारांत तुमकां धाडल्यात. स्वताचे गोबाय जायात आनी स्वता प्रमाणे जिवंक, स्वत उलोवंक आनी स्वत जिवंक तुमी वावरात. तेन्नाच की सगळे ह्या संवसारांत आसा तितले तुमकां किरीत भाशेन देवाची येवजण म्हूण गोमतले आनी तेन्नाच की खरे दुसरे तुमकां पळोवन आपलें जिवीत बदलूंक पावतले. हेंच स्वता प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. रिटर्न वेडार गीत घेऊया C8 पेज नंबर 31 C8. Bapak mana gunung baino Saikar sachi kori bukti Takkan aga bolidana Saifeliaci doya priti Mogal Bapa manuntunge Mogan keli ibe dohuni Mogal Bapa manuntunge Mogan keli ibe dohuni Bapa mana bangarupe Zai priti mo lolo Takkan aga poishaibar Zai dubляцо kelosko. मोशा बाबा भयणीनो हे मोशे आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी आमच्या नाक्ये पवित्र आमच्या नाक्ये पवित्र बिच्या देवाक सर्वेस्पो देव मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजे पोरचेची देणी प्रोत्सोन जावन मानून घे. ती बदलून जेसूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबार्थान स्वत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोसो कोर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक हवो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सर काडयांचो ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचली. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंता भक्ताची सभा देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट. आपलीच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोरोराचें रोगोत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगो सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम मागावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, जे नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालीत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे खुशे परमळ तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसारचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसारचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसारचे पाप काडटली आमकां शांती दी. स्वता परमणी जिवंक स्वताक गवाय दितलो असतो जेसू. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमनेवा खातीर मागणें. मोगाळाची येसू, मोगाळाची येसू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसत म्हूण हांव स्वत मानतां. हांव स्वत मानतां.
सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेतां आशेतां हे घडयेक हे घडयेक तुका तुका हांव संस्कारांत घेवन घेवन शोकना म्हणटो शोकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी काळजांनी तूं म्हज्या तूं काळजांत म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून समजून हांव तुका वेंगयतां हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. आमकां पुरो जेसू ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो गुरीस ताचे पुनर्जीवी आमकां पुरो जेसू ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो गुरीस ताचे पुनर्जीवी जेसू मेळून ताचे सोबे रिगून रावूंक म्हाका पावले सर्वांवून होच परतो आदार सगळ्यांवून हेच उत्तम मेळ्ळें आमकां पुरो जेसू ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो गुरीस ताचे पुनर्जीवी आमकां पुरो जेसू ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो गुरीस ताचे पुनर्जीवी प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोड दिताय. आमचे अस्कोतायेक लागून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बोडान तूं आमकां धुयीन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणीचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर. हें आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमच्या बाब साहेबान पृथ्वी पासत आमकां हें मागणें दिलां लावदातो सी ह्या आपले चिटीन तें मागणें आतां आमी सगळीं आमची सृश्टी पासत पृथ्वी पासत करुया. सुर पदवीधार देवा, ह्या पुराय संवसारांत आनी दर एके ल्हान तुजे रचने भितर तूं आसाय. हें सगळें अस्तित्वांत आसा तांकां तूं तुज्या मोवाळपणान वेंगयताय. तुवें रचिल्ल्या जिवांक आनी सुंदरायेक आमी राखूंक तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर सगल्यांचेर रोखय आनी आमच्या भावा भयणां बरोबर कोणाकूच दुखय नासतना जीव तुजे शांतीन आमकां भर. दुर्बळांच्या देवा, तुजे नदरेन मोलादीक आसात तांकां ह्या पृथ्वीर विसरून गेल्ल्यांक आनी सोडून दिलोल्यांक वाटावंक आमकां आदार दी. मारून खावंक न्हय पूण ह्या संवसाराचो आमी सांबाळ करूंक, सुरोबाय सगल्याक ओपूंक आनी न्हय प्रदुशण आनी दुसपण करूंक आमच्या जिवितांत पेकोवणी फावो कर. दुबळ्यांच्या आनी पृथ्वीच्या कुस्तार जे फकत फायदो मेळोवन घेवंक सोदतात तांच्या काळजांक तुजो हात लाय म्हूण मागता. तुज्या उप्रिमीत उजवाडा वाटेन आमची यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडूंक भिरांतीन आनी ध्याना मनान बरोवन सगल्या रचने सोवें आमी खोलायेन एकवटीत आसात हें वळखून घेवंक आमकां शिकय. दर एका दिसा तूं आमच्या वांगडा आसा म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. आमच्या
संकश्टाच्या वेळार न्हीद मोग आनी शांती पासत आमी मागणें करूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात स्वताचे गवाय आमी जावं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मिसाची भेट आतां सोंपली, क्रिस्ता शांती करा चोर्या, स्वर्गी कृपा आमचेर देवली, देवा गार्गा आतां दिवया, देवा गार्गा आतां दिवया. स्वर्गी जेवणान भुगतान भागली, दोनया देवा गार्गा दिवया. दिनवासनेची पेटू सोपली, दिनवासनेची सारूची या, दिनवासनेची सारूची